क्या चाहे हम छीन के लेंगे, हम लड़के लेंगे, हमारा हाय आज जंजी आमच्या उठल्या बाई, हाय हाय आमच्या जंजी सोडल्या बाहेर. काळ जातान खोशी जाऊन कांतार आवाज म्हणटा खोशेच्या नादार. देवाचे मिलाग झाले म्हूण उपकार वाटोयता जंजीच्या नावान. आज आमच्या अकस्मात जंजी भायर सोडले म्हूण पडून खाडीच म्हजे खोशेन बोलले. कितलो ते म्हूण जंजी अन्याय सहन करून रावतले. एक दीस नाल्या एक दीस भायर येऊन रस्त्याचेर आपलो हक मागचोच पडटा. गव्हर्नमेंट आमच्या भुरग्याचे पासून फ्युचराचे चिंतिना. 20 जाण आमची स्टुडंटां मेली, ती परतून कांय आमकां मेवची ना. पेपर गेल्यार तांचो लीक जालो, ते पडून स्टुडंटांनी सुसायड केली. 20 स्टुडंटांनी जीव दिलो. कितें ना जायत बोगले तांच्या माय पायक. आमचो सोनम वांचूक तुमी कसो उखलून व्हेलो. मनशापणां तरी आसूंक जाय आसली, ती पासून तुमच्या लागीं ना आतां. जंजीक आमच्या राग येऊन न्याय मागोंक भायर ती सोडली नेटान. खरेंच वालोर हांव म्हणटा आमच्या आयच्या जंजीक. अशी सोडात तुमी मुखार आनी सोरे आयच्या जंजीक आयज येऊन प्रोटेस्ट केलो म्हूण खरेंच काळजांतान सलूड हांव मागतां. वेनिसडे म्हापसा तुमचो प्रोटेस्ट आसा. म्हापशेकारान भायर सरून नेटान तांकां साथ दियात म्हूण जंजीक तुमचे लागीं मागता. घरांत ओगीच बसो नाकात आनी म्हाका कित्याक पडला काय म्हणो नाकात. आतां ना म्हाका कित्याक पडला काय म्हणपाचे. तुमचे सवे कावज तसोय जातलो. ते खातीर सगळ्या लागीं गोंयकारां लागीं मागता. वेनिसडे भायर सरोन सगळीं जंजीक आमचो फूल सपोर्ट दिवया. खरेंच आमचे जंजी भायर सरले म्हूण केदो व्हडलो वालोर ओडतोता. चिंतूक नासलेले काम जंजीन आयज करून दाखयले. कितलो तेंप म्हणून आमचे जंजी युद्ध उगी रावतेले. यांच्या अत्याचार सोशीत एक दीस नाल्यार एक दीस भायर सरचेच पडटा. तशेंच दाखयलो जंजीन आयज आपलो पावर. एक कांतारांसून तुमचे लागीं जंजी लागीं मागता. सदांच गोंया वाटोवपाक तुमी भायर सरोंक जाय. कित्याक जंजी फुडलो फ्युचर गोंया तुमचो जावूंक जाय. जंजी तुमकां सलूड हांव मारता आनी हे म्हजे कांतार तुमकां भेटयता. आनी कांतरांतल्यान तुमचो उपकार वाटून कांतार म्हजे हांव सोंपयता. Against a system that is corrupt. In one voice, Goa is with Sonam Wangchuk. We demand that our trees, our hills should be saved. That is all our just demands of Goa. We want our mother river to be saved.